जो जेजूच्या शिसांचेर पवित्र आत्मो देवलो तोच पवित्र आत्मो आमचेरय देवून दी. आनी जेन्ना तो पवित्र आत्मो आमचेर देंवता आमचे सवें जियेता, आमचें जिवीत बदलता. म्हज्याच जिवितांत एक पाद्री म्हणून हांवें पळयलां, बेबदिकायेचे मनीस बेबदिकाय सोडतात, सिगार ओडतले मनीस सिगार सोडतात, ड्रग्स गुंवळे वखदां घेतलीं ते सोडतात, वांगडे वाटेर आसलीं सारके वाटेर येतात, काळकांत आसलीं उजवाडाचे वाटेर येतात. आनी हें सगळें कशें जाता? हें पवित्र आत्म्याक लागून जाता. जितलें तूं देवा लागीं पवित्र आत्मो धाड म्हूण मागताय तितलें देव दितलो. जायते फावटी लोक आमकां विचारता, पूण देव सगळें जाणा न्ही आमकां कितें जाय तें, मागीर आमी कित्याक मागूंक जाय? वय देव जाणा, पूण आमी ताच्या मुखार खालती जावंक जाय आनी आमी मागूंक जाय. तर आज आमी शिसांचेर देंवलेलो पवित्र आत्मो आमचेरय देवून दी म्हणून खतखत्यान मागुया.